Goa Health Minister Vishwajit Rane has taken a strict stand in a Prabhu Complex health cases, linking the issue to alleged water contamination in Daboli. Rane stated that responsibility lies with the builder and announced that all projects associated with the developer have been put on hold. He also directed the town and country planning department to hand over all related files for review. Highlighting public safety, the minister said no one has the right to play with people's health. A special committee will be notified to investigate the matter and ensure accountability. हांवें ऑलरेडी सांगला ते बिल्डर अमित परब जो आहा तेजे सगळे प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड दवर म्हणून हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा कारण तो गायब आहा ते लोक म्हाजे कडेन उलयतात ते म्हणटा तो आमकां लक्ष दिना तेंची जबाबदारी आहा ते सारकें करपाक आनी तो जो पर्यंत ते सारकें करिना हांवें तेजे सगळी फायली मागयल्या टावन प्लॅनिंगांतल्यान सगळे होल्डार दवर जाल्यार अभेल सर रिजेक्ट कर म्हणून कारण लोकांची जबाबदारी लोकांच्या जिवना बरोबर कोणाक अधिकार आमी दिवना खेळपाक हेल्थ सेक्रेटरी मेळपाक गेल्लो पयलो एक्सपिरियन्स सेक्रेटरी तुमच्या सांगले हेल्थ सेक्रेटरी की मीटिंग एक कमिटी करात FDAक बी इन्वॉल्व करा डायरेक्टर टाउन प्लॅनिंग सगळ्यांक इन्वॉल्व करा आणि त्या लोकांक बी आपयात आणि म्हणून त्यांचे मनान कितें आहा त्यांचे विचार कितें ते आयकून घेवपाक तांकां वी हॅव टू कन्सिडर वॉट इज द व्यू सो वी हॅव टू गिव देम एन प्लॅटफॉर्म टू स्पीक सो आय से टू मिनिट इट नोटिफाय द कमिटी आणि एक कमिटी हांव नोटिफाय करतलो की असलें कितें असल्यार एपिडेमीक कित्या खातीर जाता आनी वॉट इज द इश्यूज केन्ना केन्ना कांय लोक दाखयतात की कांय गोश्टी आसा आनी ते एबसन्स आसता आमी ज्या तरेन AED केल्ले आसा कंपल्सरी केल्ले आसा आनी पॅरामेडीक प्रत्येक बिल्डिंगेन आयज आमी 50 फ्लॅट वयर केले म्हणजे लोक आतां 25 डिवायड केले हे प्रोजेक्ट जो आसा त्या प्रोजेक्टाच्या आदाराचेर आमी ते ऑक्युपन्सी दितले सर ते पेशंटूय खूप गावले त्यांचे कितें पेशंट डायरिया जाले पेशंटूय गावले सो तेजे आता काय ना आता सगळें नॉर्मल आसा ते लोकांकूच आमी आपयले आनी हांव स्वता संपर्कांत आसा